Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. म्हणजे सरकार आमकां तरी अशें दिसपाक लागला की सरकार आतां झट करून जागे जालें काय कितें, म्हणजे इलेक्शन आयल्या बरोबर जागे जालें काय कितें. दुसरी गोष्ट, एमडी बदललो. आतां एमडी बदलल्या बद्दल कांय हरकत ना, एमडी बदलपाकूच जाय आशिल्लो. त्याच बरोबर एमडी थंय कायम स्वरुपी कोण तरी एमडी येवचो म्हणून मागणी केल्ली आसा. म्हणजे ही पयलीं पासून मागणी आसा, आतांची न्ही. म्हणटकीर ती जी मागणी आसा पळय, ती मागणी तशीच दवरली आनी कोणाक तरी एक म्हयन्याभरान रिटायर जाणाऱ्या मनशाक हाडलो आनी थंय बसयलो. म्हणजे फक्त एक कितें म्हणटात तशें प्यादे हाडून बसयला काय कितें अशें म्हणपाची पाळी आयल्या. म्हणजे डेरीची अवस्था बदलपाक नाका, डेरी सुदारपाक नाका असो ताचो अर्थ जाता. म्हणजे डेरी सुदारण्या खातीर कितें तरी यंत्रणा बाबा आमी राबयली अशें म्हणून कांयच करूं ना. फक्त आमी कितें तरी यंत्रणा राबयली हो, कित्याक आतां आमकां तर अशें दिसपाक लागलां की जो एमडी म्हणून बसयला तो प्रियो मतदारसंघातलो. म्हणटकीर अशा अशा मोठ्या मोठ्या पोस्टार बसून आनी पोस्ट भरपाचें आसा काय कितें असो आमकां संशय बळावपाक लागला. दुसरो संशय आमचो असो बळावला की शुगर फॅक्टरी चालू जाता बंद जाता, चालू जाता बंद जाता करून तांची जमीन सगळी गिळंकृत केली सरकारान. आतां उरल्या ती गोवा डेरी. म्हणटकीर ही गोवा डेरी अशीच सरकाराच्या हातीन, कित्याक आतां जो चेअरमन म्हणून जो येवन बसला किंवा बसयला हो चेअरमन एनिमल हजबंड्रीचो डायरेक्टर म्हणून हाडून ताका हाडून बसयला. म्हणजे एनिमल हजबंड्री आतां ही गोवा डेरी जी आसा ती परत आशिल्ली तशी एनिमल हजबंड्रीन विलीन करता काय कितें. संजीवनी भशेन गोवा डेरीची जमीन कोणाच्या तरी भरीक घालपाचो प्लान. हें सगळें जें चल्लां हें राजकारण, म्हणजे सरकार हातून इतलें भितर गुंतलां भितर की गेला भितर की ही गोवा डेरी परत आशिल्ली तशी गिळंकृत करून हाजे वयली जागा जी आसा ती खंयच्या तरी कोणाच्या तरी घशान घालपाची चल्ल्या. कित्याक गोवा डेरी कडेन जी जागा आसा ती गोवा डेरीचो प्लांट आनी ऑफिस आसा ती जागा, प्लस ताच्या सायडीन जी क्वॉर्टर्स आसा जी गोवा डेरी आनी एनिमल हजबंड्री दोनूय वापरतात, प्लस कॅटल फीड प्लांट ताजी येदी व्हडली जागा आसा ती हे अशी करून, म्हणजे सगळी ही डेरी जशी शुगर फॅक्टरी आज बंद केली तशी गोवा डेरी बंद करून हे मागीर आमी फार्मरांचे कितें तें हित पळयता अशें म्हणून सांगपाची तयारी गव्हर्मेंटाची चल्ल्या. म्हणजे ही पयली पायरी काय कितें गव्हर्मेंटाची असो आमचो संशय बळावला. आनी अशें जर जाता आसत जाल्यार आमी दूदकार जशे आमचे जे ऊस उत्पादक थंड बसले आसत पण दूद उत्पादक हे थंड बसचे ना ह्या बाबतींत अशें आमकां स्पश्टपणे सांगपाचें. म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान हो मॅसेज आमकां तांकां दिवपाचो आसा. म्हणजे हाज्या पयलींच्या आंदोलन तांणी पळयलां कितें आतांय आंदोलन करपाचें जर, म्हणजे सगळे प्रोटोकॉल सांबाळून जर आंदोलन करपाचें आसा जाल्यार आमची तयारी आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.